व्हिडिओ जो थंबनेल पळयतात लोकांक कळटले कितें तरी 5 स्टार प्रेझेंटेशन हांगासर जावपा लागला. स्टार्टर रेसिपी करपा लागला आमी. हे किंग प्रॉन म्हणटा हेका. मशरूम ब्राऊन मशरूम घेतला हांवें. मशरूम कट करून घेवया. आता कट कशें करपाचें तें पळोवन घ्या सारकें. आता जे कोण हॉटेल मॅनेजमेंट स्टुडंट आहा आनी तुमगेर पार्टी आहा न्ही, हे रेसिपी करपाची तुमी एकदम सॉलिड. सुंगटां पळयात हे भशेन उजरावन घेतला हांवें आनी हांगासर फाटल्यान कट लायला आनी तेजे फाटल्यान ते शिरो आसता पळय ते काडून उडयला हांवें. आनी दुसरे सायडीन सुंगटां आहा न्ही ते आमी बारीक बारीक कातरतले फाटले वेन काडून. तर हे भशेन कट करून घेवप. बारीक बारीक कातरप. हे दवरया सायडीन. हे सोटे करपाक मागीर. पळय असले टायपाचें जेवण तुमकां खंय दिश्टी पडटलें जाणा. बोटीर 5 स्टार हॉटेलान आनी लग्जरी हॉटेलान असले सगळे जेवण तुमकां थंयसर दिश्टी पडटलें. आनी हेका म्हणटा स्वीट एंड सीडलेस पेपर, म्हणजे तीख नासलेले मिरसांग. हे शिमला मिरची उरता पळय त्या भाशेन ते. आतां पळया हेका स्टफिंग करपा लागून वयरच्यान कट मारता आनी सारकें वेवस्थीत हांगासर कट करून घेता. हे मागीर आमी स्टफिंग भरतले हातून. वेस्ट कांयच जावपा ना हांगासून. जितले आमी वयले टीप कातरला न्ही ते आमी चॉप करून घेवप मागीर. हे सगळे कातरून जाले वेवस्थीत आनी हे आतां ते वेस्टेज आहा पळय हे भशेन आमी कातरून घेवया बारीक बारीक सारकें वेवस्थीत दिसपा जाय. कितें 5 स्टार प्रेझेंटेशन करपा लागला न्ही आमी. आतां हळद आनी मीठ लावन हांव सुंगटां मॅरिनेट करून घेता. आनी रवो लावया हेका मागीर आमी कोटिंग करपाक. जे भशेन आमी सुंगटां भाजता न्ही गोंयांत त्याच भशेन रवो लावन सुंगटां भाजून घेवप. म्हणजे एक्स्ट्रा मसालो लावप ना, फक्त हळद आनी मीठ. पळयात हे भशेन तयार. आतां हे मिरसांग आनी स्वीट पेपर्स. आतां हेका तेल सॉल्ट पेपर लावन मॅरिनेट करून घेवप. सारकें बरें मिक्स करून घेवप. पेपर क्रॅक पेपर म्हणटा हेका, म्हणजे मिरयो मिक्स करून घेवया. आता एक कायल तापल्या उपरांत तेल घालता आनी सुंगटां भाजून घेवया. आता शॅलो फ्राय करपा लागला आमी हेका. हो व्हिडिओ कोंकणी आनी हिंदी आसा तर कन्फ्यूज जायनाकात. कलर येयले का जाले. पळोवपाक गेल्यार सारके 4 ते 5 मिनटां तुमकां सुंगटां परफेक्ट म्हणटा ते पुरो. तर हे सारके क्रिस्पी जाल्ले पळय. कलर बी एकदम वेवस्थीत येयल्लो आसा. हेका आतां सायडीन काडया आमी. सारके कुरकुरीत जाल्ले पळय सुंगटां. आतां मशरूम भाजून घेवया, तळसून घेवया. आतां मशरूम आता हे स्वीट पेपर घातला हांवें कातरलेले. चड टायम लागना तेका, रोखडेच जाता ते. आनी हांगासर मीठ काय घालप ना, ऑलरेडी रेशद मसाल्यान सगळें आसता. आतां सुंगटां घातला हांवें तेका लागून एक्स्ट्रा मीठ पेपर आनी काय घालूं ना हांवें. चड मातशें ड्राय जावपा लागला इल्लें तेल घालया आनी बरें तळसून काडया. पळय सुंगटां आनी मशरूम जेन्ना तुमी टेस्ट करता न्ही वांगडा, कळपा ना की मशरूम खंयचे आनी सुंगटां खंयचे. सामके तो मशरूम बी सारके सुंगटां भशेनूच टेस्ट मारता. म्हणून हांवें हे आयडिया काडला. आतां आमी घालया रेशाद मसालो. आनी रेशाद मसालो कशें करपाचे हेजे व्हिडिओ ऑलरेडी केल्ले आसा. शेफडॉन किचन, शेफडॉन क्लिक केल्यार तुमकां रेसिपी मेळटले. ते सगळे आतां रेसिपी हिंगा परतून करपाक गेले व्हिडिओ जातले लांब आनी तुमी जातले बोर. ताका लागून शेफडॉन क्लिक करा आनी रेसिपी कशें करपाचें पळोवन घेवया. आतां रेशाद मसालो घालून बरें तळसून काडप. मसालो सारको भाजून जावपा जाय. हे पळयात हे भाशेन कितले अप्रतिम दिसता पळय. आनी घर भरून एकदम एकदम वास म्हणटा पळय त्या भाशेन.
हे आमचे स्टफिंग झाले तयार. आता आम्ही चेक करून पळोवया मीठ सारकें आहा, तिखसाण सारकें आहा, गोडसाण सारकें आहा. रेशाद मसालो ऑलरेडी टेस्टी उरतात, ताका लागून रेशाद मसालो घातल्यार पुरो. ताका लागून हांवें पयलीं मीठ बीठ काय घालूंक ना. आतां सारकें टेस्ट करून पळोवया एक फावटी स्टफिंग करपाचें पयलीं. आहा, टेस्ट एकदम अप्रतिम जाल्लें आसा. आता कायल तापले उपरांत आता सेपरेट कायल घेतला. हे तापले उपरांत आमी तेल घालया आणि हे पेपर्स जे आहा न्ही, मिरसांग, स्वीट पेपर्स, हे तळसून घेवया आमी. सारके शिजोवपाचे न्हू, फक्त तळसून घेवप. फ्राय म्हणटात न्ही त्या वतीन. हे पळय जाले. 3 ते 4 मिनटां लागतले हेका. मातशें तळसून घेतल्यार पुरो. चड फूल शिजोवपाची गरज ना. दोनूच सायडीन बरें तळसून घेवप आनी हे भशेन काडून घेवप. पळय कितले शिजले हेजे वयल्यान कळटा तुमकां. आतां हेजे भितर आमी ते स्टफिंग भरून घेवप. मशरूम, पेपर आनी सुंगटां विथ रेशाद मसालो. हे पळय पळोवपाकूच इतले सोबीत. आनी तेजे वयल्यान हे क्रिस्पी भाजलेले सुंगटां दवरया. किंग प्रॉन म्हणटा न्ही ते. प्रेझेंटेशन 5 स्टार सर्वीस म्हणजे प्रेझेंटेशन इम्पॉर्टंट न्ही. आता तुमगे फंक्शन बिक्शन आहा, हे रेसिपी करून दाखयात. लोक कितले इम्प्रेस जातले पळया. आनी हे थोडे गार्निश हे भशेन कट करून घेतले. स्प्रिंग ऑनियन, कॅरट आनी हे रॉकेट लिव्स तुमकां जाय ते तुमी वापरपाक शकता. कसले जाय तसले सालाड. तर हे रॉकेट लिव्स यूज करता हांव. आनी हेजे दवरता गार्निश, कॅरट गार्निश. आनी आतां आमी टेस्ट करून पळोवया. हय 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 हय. आनी तेजे वयल्यान हे सुंगटां क्रिस्पी. आहा, अप्रतीम. हे रेसिपी मुद्दम ट्राय करात. तुमकां खूब आवडटले आनी एकदम व्यवस्थित फ्रेश ब्रँड न्यू रेसिपी आसा हे. टेस्ट ऑफ गोवा 5 स्टार प्रेझेंटेशन. मेळया दुसऱ्या व्हिडिओन. तेन्ना पर्यंत देव बरें करूं.